आयज तुमी सीएमाक मेमोरेंडम दिले कित्या खातीर मेमोरेंडम कितें दिलें आनी कितें सीएमाचो रिप्लाय? आमचो तो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट आसा जो मॅनिफेस्टो आमी केल्लो जो आझाद मैदानाचेर आमी रिलीज केल्लो लोकांक वाचूनय दाखयल्लो तो मॅनिफेस्टो आयज आमी सीएमाक दिलो. आमचो ऑनरेबल स्पीकर सर आसा तांकां दिलो आनी विरेशान एसेंब्लीन आयज भितर हावजान जितले MLAs आसले तितल्यांकूय तो हँड ओवर केल्लो आसा. तो मॅनिफेस्टो म्हटल्यार आमचो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाचो एक विजन आसा, आमचो फुडलो रोड मॅप आसा आनी भितर आमी गोंयचें जें उदक आसा तें ज्युडिशियल कशें यूज करतले हेजेर आमी एक प्लेज घेतलेली आसा. सो तो तांकां तो वाचपाक आमी हँड ओवर केल्लो. ओके. आनी काल मिटींग जाली सांखळे, थंय तुजेर परत आरोप केले खूब जाणांनी की मनोज बीजेपीची बी टीम आनी अशें म्हणून तांकां तूं कितें रिप्लाय दिवंक सोदता काय ना? कालचे फूल मिटींग पळोवपाक मेळोंक ना कित्याक आमी एसेंब्लीचे तयारीन आसले आनी हो जो आरोप आसा मनोज बीजेपीचो बी टीम बीन हे इलेक्शनाच्या पयलींच्यान चालू आसा. हे काय आरजीक नवीन न्हू, सो तेजेर काय व्हडलें आतां कमेंट करून फायदो ना कित्याक हें चालूच उरतलें. कित्याक आरजीचो भंय हो सगळ्या ऑपोजिशनाक पडलेलो आसा. आरजी एक नवीन पार्टी जावन एक MLA भितर आसून जर इतलो भंय पडला जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितच आरजी ग्रो जायत आसा, आरजीची रायज जायत आसा आनी आरजी लोकांच्या काळजान वचत आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता मिटिंगेक आरजीचो चड उलयला आसतलें हें म्हाका तरी दिसता. तुमी आतां फुडें स्टेप कितें आसतलो ह्या? आमचो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट जशें सांगलें आमचें सिग्नेचर कॅम्पेन चालू जाल्लें आसा. आमचे डिफरंट लोकेशनाचेर आमचे कॉर्नर मिटिंग्स जातले, आमचे वॉर्ड लेवलाचे मिटींग चालू आसतले. डिफरंट सायंटिस्टांक एक्टिविस्टांक हांकां एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडून लोकां मेरेन जागृताय करपाक आनी एकदां जागृताय आमची मॅक्झिमम स्पिडीन आमचे कडेन जाता तशें करता. पूण आमचो मेन हें आसा की प्रत्येक गोंयकाराक म्हादय कितें, म्हादयचो इशू कितें आनी म्हादय आमी कित्याक वाचोवपाक हें कळपाक जाय. आमचें उदक कित्याक आमी सेव करपाक जाय, उदक आमी बरे भशेन कित्याक यूज करपाक जाय कळपाक जाय. आनी तें जाल्या उपरांत एक व्हडलो प्रचंड असो आमकां गोंयकारांक भायर काडून एक व्हडलें एक वादळ निर्माण करपाक जाय सो दॅट आमची म्हादय कर्नाटकाक ह्या सरकारान दिवंक जायना आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान कसलीच क्लियरन्स दिवपाक जाय. म्हणजे तुमी बीन हे अवेरनेस जालो काय मिटींग बी घेवपाचें? 100% हें करतलेच आमी आनी ताकाच लागून अवेरनेस आसा. कित्याक आयज सुद्दां आमी पळयता मिटिंगेक जेन्ना मिटींग कॉल आवट जाता तेन्ना मॅक्झिमम 3,000, 2,500, 3,000 अशेच लोक येता. सो आमचे 16 लाख जेन्ना पॉप्युलेशन आहा तेन्ना 2,000, 3,000 लोक येवप हें व्हडली गजाल न्हू. सो ती लोकांची संख्या वाडपाक जाय. ती केन्ना वाडटली जेन्ना लोकांक सिरियसनेस कळटलें नाजाल्यार लोकांक हो इश्यू कळटलो. सो आमचें काम आसलेलें हो इश्यू लोकां मेरेन पावोवपाचो. ओके. सो तुमचें एक्सपेक्टेशन काल जे लोक येयले पळय ते आनी येवंक जाय आसले अशें दिसता तुमकां? येवपाकूच जाय. 16 लाख जेन्ना आमी लोक म्हणटा आनी आमी कोणूय जर डायलॉग मारता की आमी सगळे गोंयकार आमच्या वांगडा आसा आनी सगळे गोंयकार युनायट जालेले हें रॉंग आसा. आमी सुद्दां आझाद मैदानाच्या जेन्ना मिटींग घेतले ना 2,500-3,000 जेन्ना लोक आहले सो आमी भितर निराश जाले की 16 लाख लोक गोंयांत रावता आनी फक्त 2,500-3,000 लोक येता. ताका लागून आमी चिंतलें की आमकां लोकां मेरेन पावपाक जाय, लोकांक अवेरनेस क्रिएट करपाक जाय. तर जर कोण म्हणटा आयज की आपल्या वांगडा सगळे गोंयकार आसा आनी सगळे गोंयकार युनायट जालेले फेक स्टेटमेंट आसा हें आजून मेरेन जावंक ना. तें करपाक खूब मेहनत घेवपाक जाय. ती मेहनत रेव्होल्युशनरी गोवन अंडर टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट घेत आसा.